स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं पणजेत जावपी कामाचें तशेंच हेर वेव्हाराची स्पेशल ऑडिट जावची अशी मागणी काँग्रेसीचे फुडारी एल्विस गोम्स हांणी कॅगान अशी मागणी केल्या। हे विशीं काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांच्या शिष्टमंडळान सोमारा कॅग कार्यालयांत वचून ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडेन वचून कागाळ केल्या। तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामांत घोळ आसा असो आरोप लेगीत केला। एकच डिमांड घेवन कित्याक पयर तुमकां खबर आसा आमी इमॅजिन पणजेच्या ऑफिसान गेले जाल्यार थंय कसो वेव्हार चल्ला तो कोणाक खबर ना कितें चलता तें। सो कॅगाच्या ऑफिसान आतां पर्यंत कितें जाल्लें आसा आनी फुडाराक तांचो कितें हेचे बद्दल कितें कित्याक 1000 कोटीचो वो सरकाराचे हे आमचे पब्लीक टॅक्सपेयराचे पयशे हातून इन्वेस्ट केल्ले आसा म्हणून कशे भशेन चलता तें आमी तांकां विचारलें। तांचो ऑडिट ऑफिसर सुनील कुमार हांणी आमकां मेळून आमचो पळय हो रिक्वेस्ट आसा स्पेशल ऑडिट करपाचो ताणें आमच्या हातांतल्यान घेतला। ताची जी हेड आसा हांगा मॅडम अनिता म्हणून ती सद्याक आनी खंयच्या तरी कामान गेल्ली आसा खंय हांगा ना तरी ताणें आमकां अटेंड करून हे आमचें निवेदन घेतलां। आमचो डिमांड आसा स्पेशल ऑडिट जावपाक जाय कित्याक 4 ट्रक पडले तुमकां आमी सांगलां उजवो हात कितें करता तर दावे हाताक खबर ना आनी लास्टाक सगळ्यांचे पब्लिकेचे पयशे इनवॉल्ड आसा। इतलोच मुद्दो घेवन आमी आयिल्ले।